नमस्कार आणि योगार तुमकां सगळ्यांक मतदार राजा ह्या कार्यावळीन परत एक फावट तुमचो योकार करता। आणि आयज आमी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाची आसा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार दिवचल बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी। म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा तुमकां जो अस्नोडचो पूल म्हणटा पारार हांगासर म्हणटा। आणि हांव ह्या पुला वयल्यान सुरू करपाची एक खास रिजन आसा, कारण हालींच जे दिवचलचे पॉलिटिक्स जे आसा ते गरम जाताना आमकां दिश्टी पडले ह्या पुला खातीर, ह्या रस्त्या खातीर, खास करून ह्या खड्ड्यां खातीर। आणि फाटल्यान हांगासर बॅनर सुद्दां लायलेले आसा वेगवेगळ्या पार्टीचे ह्या खड्ड्यांच्या विशयी एक्सिडंट जाता म्हणून किंवा बाकीच्या गोश्टीं खातीर। आणि एक गोश्ट की हांगासर ऑलरेडी खुबश्यो पार्टीज रेडी आसा ह्या इलेक्शनान देंवपा खातीर। आणि तातूंतले प्रामुख्यान म्हळ्यार एक BJP तर हांगासरले सद्याचे आमदार आसा, आणि गोंय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे जे स्पीकर आसा राजेश पाटणेकर ते सद्याचे हांगासरले आमदारूय आसा। तशेंच आनीक बाकीच्यो पार्टीज म्हळ्यार काँग्रेस म्हणा किंवा MGP म्हणा हे सगळे जाण ऑलरेडी रेडी आसा। तशेंच इंडिपेंडंट जायते हांगासर इच्छूक कॅन्डिडेट आसात जे वेगवेगळ्या पार्टीचे टिकेटूय सोदतात हांगासर। इंट्रस्टींग असा मतदारसंघ, पूण एक अशें आसा की हांगासर सदांच BJP खातीर सेफ झोन, सेफ मतदारसंघ असो म्हणटा। तो खरेंच सेफ आसा काय मनीस पोवन तो सेफ दवरता पार्टी खंयची, हे सगळें पळोवपाची गरज आसा। सो एकंदरीत ह्या मतदारसंघान कितें लोकांक जाय, कितें नाका, कितें उरलां, कितें करपाक जाय, ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी आयज एक आढावो घेतले आणि हे मतदारसंघ भोंवतले। सो कितें आसा लोकांचो विचार, लोकांचें म्हणणें कितें आसा ते तुमचे पर्यंत पावपाचो एक प्रयत्न करया आणि दिवचल मतदारसंघ आयज भोंवणी सुरू करूया। मतदार राजा ह्या कार्यावळीन तुमचं स्वागत। मतदार राजा म्हणटा आसतना तुमी जे मत मारपी आसा ते सदांच राजा आसता हे लक्षांत दवरात। आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार विचार करात, तुमचे मतां विकू नाकात। मतदार हो सदांच राजा आसता त्या खातीरूच। आणि आमच्या बरोबर कांय मानेस्त आसा। हांव हांगासर अस्नोड्या जे एंटर जाता दिवचल मतदारसंघान पारार हांगासर आसा। बाई तुमचें नांव? प्रकाश पेडणेकर। प्रकाश नाव? संदीप वांयगणकर। जेन्ना आमी राजेश पाटणेकर म्हणून पळयता हांगासर BJP खातीर सेफ मतदारसंघ असो पळयता, तांकां एक इजी मतदारसंघ असो पळयता BJP खातीर। खरी गजाली का BJP खातीर असो सेफ आसा? भाजपाकूच लागून येतात ते। भाजपाक लागून? भाजपाक हय म्हाका अशें एक मनीस येता ते भाजप पार्टी लागूनच येता ते आनी ती व्यक्ती म्हत्व बरी आसा राजेश पाटणेकर, ताका लागून तो येयलो। बरें, हांगासर तेन्ना म्हणटा की विकास केलो, कामां करपा खातीर चेंज केलो, विकास जाला हांगा? हांगा तसो विकास कांय जावना, आसा तशेंच आसा सगळें, व्हडलेशें कांय जावना। हे एरियेन आमच्या मुळगांवान कांय जावना अजून, पळयना आमचे एरियेक एक कोण पळय सुद्दां ना। हे आतां वर्सभर जाय तेले एक खळगे बी तशेंच आहा, रोडाचें सुद्दां पिड्ड्यार काम कांयच ना। ते वावली सुद्दां बरी आसली, उदक वचपाक सुद्दां ते सुद्दां सगळें बंद, गटार सुद्दां बंद जाला सगळें। ते वयरसून उदक येता सगळें शॉपान वचून उदीक व्हडलें आहा, सगळें माल पिड्ड्यार जाल्लो आहा हांगासर। तूं हांगासर आमदारूय किंवा प्रशासन काय पळय बी ना कोण येना त्या टायमार, कोण ना। अशें येता आनी कितें हां करया तुका, हें करया तें करया तुका, गटार करया हें करया आनी वयता, आनी कांयच ना मागीर फुडलें। हय आतां पळय रोड आतां कितके हायट जाली हेका पळय, सगळें उदक वचपाक वाटना, हें वयलें चॉकअप जाता आनी सगळें भितून पावलें, आमचें अर्द्याक पावलें, अर्द्याक माल पिड्ड्यार जालो आमचो। कोणाक सांगतलें आमी आतां? बरोबर, ते पावसाक कितें तरी करूंक जाय न्हू गटारांची वेवस्था। आतां व्हडलें कान आहा तो सगळें चॅकअप जाला, कोण पळयता तेका? पावस आतां अर्दो जालो तेन्ना कोणूच येना आनी मागीर येता मातशें हें करपाक इलेक्शना टायमार, मागीर येता पावस सोंपलो तेन्ना मागीर खळयो काडूंक येता। हें कितें पयलीं तरी हें करा न्हू, तितलें जायना। खूब मनापासून आसलेली गजाल आसा ही समजपाची गोश्ट की बाबा गटारां सारकी आसपाक जाय, कारण ताजें उदक सारकें फ्लो वचपाक जाय। आनी जेन्ना न्हंयच्या सायडीक आसा तेन्ना बऱ्या तरेची वेवस्था आसपाक जाय, कारण तांकां त्रास जावपाक जायना। आणि जर आमदार म्हणटा किंवा प्रशासन म्हणटा जाल्यार ते आसा जाल्यार ते दाखोवपाक जाय आमी आसा म्हणून, इतलेंच मागता। दुसरी काय न्हिदल्या ते सुद्दां आमकां कळना, हे सुद्दां ना, पळय सुद्दां ना कांय। तुमी आमदारा कडेन उलयले ह्या बाबतीन? ह्या बाबतीन 2-4 फावटी वचून आमी हे सुद्दां सांगून सुद्दां येयल्ले तेका।
वयल्यान ते पंचायतीक सुद्दां सगल्यांक हें करून सुद्दां येयल्ले म्हळ्यार कोण कानार घेयना. लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारता, लास्ट क्वेश्चन तुमचो टायम जाता, एकूच क्वेश्चन विचारता, तुमकां कितें दिसता आतांचो आमदार आनीक बरें करूं शकता काय तुमकां चेंज जाय, कितें दिसता तुमकां? आतांचो आमदार बरें करूं शकता अशें आमी गॅरंटीच दिवं शकना, कित्याक तर हे सायडीन पळय सुद्दां ना काय ना कशें काडलें. तुमकां कितें दिसता भाई? बरोबर तेंच्यांनी मनान घेवंक जाय न्हू ते येयलेकूच अशें जाल. आमच्या बरोबर आयज हांगासर कडकडे भाई आसा. भाई म्हाका सांगात, तुम्ही एक नाट्य कलाकारूय आसा, तुमचे कडेन उलयतना खरेंच खूब बरें दिसता. पयलो प्रश्न हांव तरी विचारपाक सोदता की फाटल्या फावटी आतां इलेक्शन जालें 2017तले, तेन्ना हांगासरले आत्ताचे जे आमदार आसा आनी गोंय विधानसभेचे जे सभापती आसा पाटणेकर, ते निवडून आयले. कितें दिसता तुमकां ते कितें म्हणून, म्हणजे पाटणेकर तांचें नांव म्हणून निवडून आयले और बीजेपी म्हणून निवडून? आतांचे सद्याचे जे आमदार आसा श्री राजेश पाटणेकर, गोवा राज्याचे सभापती आसा ते म्हजे खरेंच बरे फ्रेंड आसा. हे जे आयले निवडून जे आयले ते आपले व्यक्तिमत्व चड हांचे खातीर आयले, आपल्या मता खातीर चड, आनी पक्षाचो तांकां एक सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून ते निवडून आयले. म्हणून ते निवडून अशें न्ही की तांची वळख चड आसा थोडी गोश्टीची आनी तांच्या बद्दल लोकांक थोडी सिंपती फाटले खेपेक आसली म्हणून ते निवडून आयले अशें म्हाका दिसता. सिंपती आशिल्ली आनी वळख म्हणून ते बरोबर आसा सारकें तुमचें. सेकंड प्रश्न हांव मुद्दम विचारपाक सोदता की खूब जाणां कडेन हांव उलयतालो, सगळे म्हणटा की म्हणजे आमदार खास करून म्हणटा की विकास केलो म्हणून. सगळे आमदार दिवचले आमदारान फाटलीं 4.5 वर्सां हांगासर विकास जाला? विकासाच्या बाबतींत जर आमी विचार केलो चल गेली 15 वर्सां पासून डिचोली विकासा पासून अवंचीत आसा. तांकां कांयच विकास आमकां बिचोलकारांक मेळ्ळो. जो गोवा स्टेटी राज्याच्या विविध स्टेटीन जो विकास जाल्लो आसा, डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, त्या बाबतींत आमी खूब उपेक्षीत आसा. आमचो हांगा डेव्हलपमेंट कितेंच जाल्लो ना आनी हाका जो जावंक ना ताका आमदारूच जबाबदार आसा अशें म्हजें प्रांजळ मत आसा की ह्याय 5 वर्सांक कितें कोणाक कितें विकास जाल्लो ना आसा आनी फाटल्या 10 वर्सांक ताच्या पयलींच्या 10 वर्सांक डेव्हलपमेंट कितेंच जावंक ना बिचोली. आनी ताज्या खातीर खूब डिचोलकार खूब उपेक्षीतूच उरलेले आसा. डिचोलीचो जर विकास जर आमी जर पळोवंक गेले जाल्यार 15-20 वर्सां पयलीं जे आमदार आसले आमचे पांडुरंग रावत हांच्यांनी बिचोलीचो विकास खूब केल्लो, पयलीं खूब केले. ताज्या उपरांत मदलो जो काळ आयलो थंय कांयच विकास जालो ना, कितेंच डेव्हलपमेंट जालो ना. आनी त्या नंतर जेन्ना फाटल्या टेन्युअराक 5 वर्साच्या टेन्युअराक जेन्ना नरेश सावळ हे जे धडाडीचे एक उमेदवार असले धडाडीचे आनी ते एक कर्तव्यदक्ष असे काय हे आमचे उमेदवार हे जेन्ना निवडून आयले तेन्ना आमी सगळे एक एक कडेन येवन बिचोली खातीर कितें विकास करूंक जाय हाजी चर्चा जाली आनी तांच्यांनी लक्ष घालून बिचोलीचो विकास केलो. हाजें उदाहरण म्हणजे तुमकां एक सांगता की जेन्ना जेन्ना म्हणून गोव्यान आदी पासून पावस जेन्ना पडटालो तेन्ना पूरग्रस्त म्हणून डिचोली कन्सिडर केली वताली. डिचोली आनी सांकळी ही सदांच पूरग्रस्त अशी कन्सिडर केली वताली आनी थोडो सुद्दां पावस पडलो जाल्यार हांगा भरती येताली, बुट्टी येताली आनी आमचे मार्केट सगळे बुडून वताले आनी कितलेशेच लोकांक आमचो ती झळ बसताली. पण ज्या टायमार नरेश सावळ्याच्या तकलेनसून एक विचार आयलो की हांगा रिटेनिंग हॉल जेन्ना बांदूंक जाय आनी रिटेनिंग हॉल बांदलो आनी ताजेर आयज सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅकूय केलो ताजेर, हे ताजें विजन असलें. आनी रिटेनिंग हॉल बांदल्या कारणान आयज फाटल्या पावसाळ्याक सबंद गोव्यान बुट्टी आयली. पण एक सांगपाक अभिमान दिसता ह्या रिटर्निंग हॉला खातीर बिचोली मात बुडली ना. हे तांचें काम आसलें आनी ते आमकां साहजिकच देवीचो आमचेर आशिर्वाद आसलो अशें दिसता म्हणून आमी साल्वार जाले. ते विजन आशिल्लें, एक तांचें विजन असलें आनी हांव ते हेच म्हणिना हे जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां तांचे कडेन विजन आसा म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान रावले आसा खंबीरपणान. आनी आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां तांच्यांनी खूब कामां केल्लीं आसा. एक म्हणजे जे आयज जे हॉस्पिटल उबें आसा हे त्या टायमार तांच्यांनी बांदून घेतले. तशेंच तांच्यांनी समांतर असो पूल बांदून घेतलो. आनी जेन्ना आमदार जेन्ना जाले
त्या टायमार सेतू संगम म्हणून एक असलो आयज बिचोलीन एक उत्कृश्ट असो स्पॉट आसा भुरग्यां खातीर खेळपाक एक आसा सांजच्या टायमार टायमपास करपाक एक असो स्पॉट आसा. त्याच प्रमाणे आयज जो आमचो मेणकुऱ्या जे एक व्हडलो स्पोर्ट्स ग्रावंड जो आसा तो ग्रावंड तांच्यांनी बांदलेलो आसा. अशे विविध उदकाची समस्या तांच्यांनी सॉल्व केल्ली आसा, म्हणजे ही आमचे पावसाची बी सगळे सॉल्व केल्ली आसा. मार्केट नवें मार्केट जें आसा तो एक कॉम्प्लेक्स तांच्यांनी तांच्या कारकिर्दीन जाल्लो उबो आसा. आनी त्याच प्रमाणे PWDची एक स्वतंत्र बिल्डींग तांच्यांनी बांदलेली आसा. आनी आमचें एक विजन आसलें, तांचें विजन आसलें की बिचोलच्या लोकांक, बिचोली मतदारसंघान आनी बिचोलच्या तालुक्यांतल्या लोकांक विविध जाग्याचेर गोव्हर्मेंटाच्या हाचेर वचचें पडटा, खंय खंय कामाक वचचें पडटा ऑफिसांनी. पूण ताणें एक प्लॅन केल्लो की हो जो मल्टीप्लॅक्स कॉम्प्लेक्स असो आपूण बांदतलो आनी हो कॉम्प्लेक्सान बिचोली तालुक्यांतली सगळी गव्हर्मेंट जी ऑफिसां आसा ती एका कॉम्प्लेक्सान हाडटली, जेणे करून सगळ्या बिचोलच्या लोकांक सगळ्या कडेन खंय फावटी मारच्यो पडच्यो नासल्यो, सगळ्यांक एकेच कडेन हे मेळटले आसले आनी काम जातले आसले. तो जावंक ना कंप्लीट, अजून कंप्लीट जावंक ना. आमकां त्या टायमार माजी मुख्यमंत्र्यान वचन दिल्लें, पण हांव नको कित्याक जावंक ना फुडें तो, कित्या खातीर बिचोलीन असो प्रोजेक्ट जालो ना. कारण बिचोलींतले प्रोजेक्ट आसा ते खुबशे अशेच रखडलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो पयलीं रवींद्र भवन हांगा जावपाचें आसलें, रवींद्र भवन. आनी एज ए कलाकार म्हणून म्हाका दिसतालें की सगळे बिचोली ही कलाकारांची खाण आसा आनी प्रत्येक कलाकाराक दिसता आयज आमी एज काय आसा तेन्ना आमकां दिसता की आमच्या भुरग्यांनी कला सादर करची, खंय खंय आपले हें करचें. आनी त्या भुरग्यां खातीर नव्यान येणाऱ्या पिढी खातीर आमकां रवींद्र भवन म्हत्वाचें आसा. जेणे करून एक रवींद्र भवन जर हांगा जर जाल्लें जाल्यार आयज कितलेशेच भुरगे कला क्षेत्रांत आपलें नांव कमयतले आसले. आयज तांकां कितें एक प्रॅक्टीस करूंक जाय, तबला शिकूंक जाय, पेटी शिकूंक जाय, गायनाचे धडे जर घेवंक जाय आनी विविध क्षेत्रांत जर तांच्यांनी आपलें काय हें करूंक जाय, जबा आमचे कार्य दाखोवंक जाय जाल्यार तांकां सांखळे हांगासून सांखळे आयज वचचें पडटा. तेन्ना हांगा जर आसलेले जाल्यार आमकां रवींद्र भवनाक आमच्या कलाकारांच्या भुरग्यांक जे आसले ती खूब एक चांगली संदी मेळटली आसली आनी आयज जगाच्या नकाशाचेर ते आपलें नांव कमयतले आसले. आनी एक पॉयंट हांगासर म्हाका खास करून विचारपाक जाय, दिवचले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, हांवें आयकलें की खुबश्यो कंपनीज बंद जाल्या आनी तो सुरू करपाक अजून काय तयारी किंवा आनी काय अशें मेजरली काय स्टेप्स घेवंक ना अशें? बिचोलची जी इंडस्ट्री आसा त्या इंडस्ट्रीन खरें म्हणजे ही ल्हान ल्हान इंडस्ट्रियल इस्टेट जे असल्या कारणान ल्हान ल्हान कंपनी येता आनी ह्या इंडस्ट्रीन अशे मेजर अश्यो 2-4 कंपनी आसल्यो त्यो आयज बंद जाल्ल्यो आसा. फॉर एग्जाम्पल व्हिनस, फोटोफोन ह्यो जेन्ना बऱ्यो बऱ्यो कंपनी बंद पडलेल्यो आसा आनी ताच्या खातीर कितलेशेच भुरगे बिचोलचे भुरगे आनी बिचोलचे एरिये सरावंडींग एरियेंतले सिटींतले भायले बेकार जाल्ले आसा. आनी हांगा सोय सुविधा ज्यो आसा त्यो खूब अपुऱ्यो आसा. सुविधा इंडस्ट्रींतल्यो अपुऱ्यो आसल्या कारणान म्हाका दिसता व्हडल्यो फॅक्टरी बी येवंक शकना हांगा आनी ताज्या खातीर लोक आमचे जे भुरगे आसा ते बेरोजगार आसा. आनी हें विजन दवरूनच फाटल्या खेपेक आमदारांनी एक चिंतलेलें की मेणकुरे एक इंडस्ट्रियल इस्टेट तयार करपाची आसली आनी ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जर तयार जाल्ली जाल्यार आयज कोरोनाच्या महामारीन तुमकां खबर आसा की कितें लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा. अशा टायमार शिक्षीत भुरगे जे आसा ते ज्या नोकरे खातीर तळमळटा अशा भुरग्यांक जर थोडी धाकटी जर इंडस्ट्रीन जर नोकरी जर मेळ्ळी जाल्यार सगळें कितें वेवस्थीत जातलें आसलें आनी ही इंडस्ट्री डेव्हलप जावंक जाय हें आमचें प्रांजळ मत आसा. आनी ताज्या खातीर आमी सांगता आनी आमकां एक आशा आसा की नरेश चव्हाण जर येत जाल्यार हे इंडस्ट्रीक हे चालना दितले आनी ताज्या खातीर कितें तरी व्हडलें कितें घडोवंक शकतलें. हे प्लॅनाचे फुडें आनी काय जावंक ना, अजून पर्यंत कांयच जावना. कित्याक जावना तेच कळना. हांव नकळो बिचोलच्या विकासा खातीर खंय माशी जर हे फुगता ती अशी हें जाता. जेन्ना 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 म्हणून विकासाच्या बाबतींत जेन्ना जाता तेन्ना बिचोल जी आमची खूबच फाटीं उरता. तुम्ही म्हटले त्या प्रमाणे सेतू संगम म्हणा किंवा इंडस्ट्रियल इस्टेट जी लाटंबारचे आसा, ग्राउंड म्हणा किंवा कॉम्प्लेक्स म्हणा, हे सगळे 2012-17 ह्या टर्मान कंप्लीट झाले. हाय, त्याच्यानंतर कांयच ना. ताज्या नंतर अजून तुमी दाखया, अजून फक्त नांवां नेम प्लेट लायिल्ल्यो आसा, पूण अजून पर्यंत एकूय प्रोजेक्ट असो हे जाल्लो ना.
बिचोलीत म्हणजे गेली 5 वर्सां प्रोजेक्ट असो कितेंच ना आनी तुमी आयज पळयता नोकरेच्याय बाबतीन अजून आसा की कितलेशेच लोक बेकार आसा तांकांय नोकऱ्योय ना कांय ना अशे लोक खूब जे चवताळलेले आसा आयज तर संबंद गोव्यान नोकरे खातीर लोक चवताळलेले आसा आनी आयज तुमी पळयला जे आयज चर्चा गोव्यानूय जाता रस्त्याच्या बाबतीन कितें जाल्लें आसा तें तुमी पळयलां अशें आतां हांव तुमकां एक सांगता एकूच उदाहरण सांगता की म्हज्या आयुश्यान हांव जे आतां रावता आनी फाटलीं 5 वर्सां ताजे 5 वर्सां सुद्दां आसा हांव जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे रावता जोगी वाड्याचेर तो वाड्याचेर जो रस्तो आसा जवळ जवळ 150 मिटर सुमार आसा तो 150 ते 200 मिटर फक्त मिटर हो रस्त्याक हांवें केन्नाच हॉट मिक्स जाल्लो पळोवंक ना हो रस्तो म्हणजे आयज आमी येद्यो व्हडली वल्गना करता सरकार करता हे सगळें करता ते करता पण हो रस्तो अजून पर्यंत हॉट मिक्स जाल्लो ना एकूय ना हांवें पळोवंक ना सो भाई म्हाका एक लास्ट विचारचें दिसता आतां कारण खूब कडेन हांव उलयलो बीन की हां विकास तर जावंक ना हे खूब जाणांनी सांगले की कामां फाटलीं 4 वर्सां जावंक ना म्हणून तेजे रिजन्स कितें आसूं शकता मागीर पूण कामां जायनासतना लोक म्हणटा हां तो बरो म्हणून ताका निवडून हाडप हे कितपत बरें दिसता तुमकां जो मनीस जाच्या मनशाचे विचार असता की म्हाका बिचोली खातीर कितें तरी करूंक जाय हांव ह्या बिचोलीक कितें तरी देणें लागता ह्या बिचोलीक हांवें कितें जर दिलें जाल्यार लोक म्हाका हें करताले असो जेन्ना विचार घेवन जेन्ना मनीस जेन्ना फुडें वता तो लोकांक कित्याक वायट आसतलो तो कित्याक वाचता केवळ बरो आसलो म्हणून जायना ताज्या फुडलो विकासूय हो म्हत्वाचो आसा बिचोली कशी डेवलप करप हें करप म्हत्वाचें आसता एखादो मनीस जर बरो आसलो आनी ओग्गी जर बसलो जाल्यार आमी ताका एक्सेप्ट करूंक शकना आमकां जाय लोकांक आपले फुडें कितें भवितव्य जेन्ना लोक चिंतता तेन्ना त्या मनशा कडसून जेन्ना आमी अपेक्षा धरता की हाजे कडसून आमचें भवितव्य कितें तरी सुदारतलें म्हणून आनी जर त्या मनशान जर ताणें जर भवितव्य लोकांचें सुदारलें ना जाल्यार तो मनीस बरो कसो आसतलो हांव पयलो प्रश्न तुमकां मातसो वेगळो विचारपाक सोदता कारण बाकीचे प्रश्न हांवें वेगळे विचारले हेतूर फाटलीं 60 वर्सां तुवें पळयलें आमचें गोंय कशें दिसलें तुमकां फाटलीं 60 वर्सां गोंय हांव स्वतंत्र सैनीक तितलोसो ल्हानपणांत कितें जालें म्हाज्या आज्यान म्हाका 1955 हांव 1950 जाला 1955 हांव दुसरी पास जालो आनी फुडें शिकपाक पुर्तुगेज टायमाक म्हाका बरें हें मेळोंक ना पुर्तुगेज राजवटीन खूब लोकांचे हाल जाले तेणे आज्यान म्हाज्या नारायण हळर्णकर आतां आमी मयेकर लायता आज्यान म्हाका मालवणा व्हरोन शाळेन घातलो तेन्ना हांव हांगा 4थी पास जाल्लो हांगा 2री पास जालो हांव आनी मालवणा म्हाका थंय म्हाजी थंय टेस्ट घेतली म्हाज्या टिचरान मालवणच्या आनी थंय म्हाका 4थीन बसयलो म्हणजे पुर्तुगेज टायमाक इतलें एज्युकेशन स्ट्रॉंग आसलें हांव मोडी शिकला त्या काळान दुसरे निमकी पावकी अडिचकी हे सगळे येताले आनी मराठी अस्खलीत उलयतालो हांव आनी अशें करून फुडें म्हाका शिकोवंक जाय आनी ह्या पुर्तुगीजांचो म्हाका एक भंय आसलो की पाकल्यांचे रोन वयताले तेन्ना म्हाका इतलो भंय दिसतालो की आजी म्हाका सांगताली बाबू भियो नाका आजी हे लोक कोण गे हे आमच्या देशार आमच्या गोंयच्या हेचेर हे आपली हुकुमत गाजयता तेन्ना म्हणाले बाबा जय हिंद म्हटल्यार ते मारतात आनी तेंचे रोन वचोंक लागले की हांव जय हिंद म्हणटालो ही म्हाका ल्हानपणाची सारको उगडास आसा आनी हे जय हिंद म्हणत जाल्यार तेन्ना मारताले शूट सुद्दां करताले खंय म्हणटकूच आज्या भियालो म्हजो नातवाचो आज्यार प्रेम आसता आनी आज्याच्या नातवार खूब प्रेम आसता तितले चेड्याचेर आसना म्हणटकूच आज्यान म्हाका मालवणा घातलो आनी मालवणा घातल्या नंतर जवळ जवळ हांव 6वीन पावलो तेन्ना आमचो गोंय स्वतंत्र जालो आनी बरें चित्र निर्माण जालें त्या काळांतले म्हाज्या वयाचे अजून आसात खूब लोक तांकां इतलो सुशेगाद असो गोंयांत दिसोंक लागलो की आतां कितें तरी घडटलें पण आतां कितें जालां ही सगळी म्हागाय जाल्या आतां आज सुबोध भावेन गोवा टायमचेर बरयला की भंगार आनी चांदी हांकां लाज करपाक आज पेट्रोल तेंच्या जाग्या पेक्षा वयर पावला आनी असो आतां काळ म्हणजे एखादो प्रदेश एखादो देश एखादो राज्य समृद्ध जातले जाल्यार पयलीं पेट्रोल
डिझेल सवाय जावंक जाय. ट्रान्सपोर्ट वाडलो, सगळे बाजार वाडटा. त्या प्रमाणे माणसांनी आतां जगपाक जाय जाल्यार आमकां आतां लांकडां मेळना. प्राणी जे आसा हे तेंची झाडां मारूं नाका म्हणटा. प्राणी मित्र, निसर्ग मित्र, ते झाडां मारी नाका म्हटल्या नंतर जळपाक जळोव ना, लांकडां ना. शिरपुटां खंयसून हाडून बायलां जळयतालीं, रांदतालीं. आतां हो गॅस जाला म्हारग. 100 क्रॉस केली गॅस सिलिंडरां, 1000 क्रॉस केली. मागीर जगतले कशे? लोक खातले कितें? दुसरी गोश्ट, आमच्या गोंयांत आतां मायनींग बंद जालां. त्या लोकांचे अशे हाल जाल्या की आसलेलें भंगार तेंच्यांनी विकला. ट्रकवाले ते ट्रक कलम्याल्यात. ते परत समज मायनींग सुरू करतले जाल्यार तेंच्या कडेन आतां पयशे ना. आसले पयशे ते टेन्शनान सोरोप येतात. टेन्शनान घरान झगडी करतात. एक कितें बाबा हाडटलो, भुरग्यान मागला जाल्यार तेंच्या कडेन पयशे ना. अशी परिस्थिती आसा सर. आतां हे कशें जीवन जगपाचें हें आतां ह्या राजकारणान सरता हांव. कित्याक जाणा, पयलीं बरो सुशेगाद असो देश आसलो तेन्ना पगार, पयलो पगार म्हाका मिलिटरी हेडक्वॉर्टरान सिग्नल, हांव मिलिटरी हेडक्वॉर्टर 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटरान आर्टिस्ट म्हणून कामाक लागलो, ड्राफ्टमॅन आर्टिस्ट. पण थंय म्हाका 260 रुपया पयलो पगार मेळटालो. आनी पणजे हांव जेयतालो, च्या पितालो. कित्याक आनी म्हाजे 50 रुपया बॅलन्स रावताले. हय, म्हाजे आई बाबा भाव भयणां इतक्यांक खर्च करून म्हाजे 50 रुपया तरी म्हयन्याक रावताले. पण आतां 25,000 घेतले तरी ते पावना. कित्याक आतां सगळे वस्तू म्हारग जाल्या आनी प्रत्येक लोकांची मनस्थिती बिगाडल्या. आज एक पक्ष बरो म्हणून लोक पळयना जाणा. तो म्हाका अमूक एक पक्ष आवडटा अशें कोणाकूच दिसना मनानसून, अंतश्करणान कोण म्हणटा हो पक्ष बरो, तो पक्ष बरो, तो पक्ष बरो. पण आतां कितें जालें, हे जे आसा हे सगळे स्वार्थ जालेलो आहा. आतां कितें नवें चैतन्य निर्माण जावंक जाय जाल्यार प्रत्येकान बरो विचार करूंक जाय आनी तेका वोट मारूंक जाय. तेचे कॅरेक्टर पळयात, तेचे बिहेवियर पळयात, तो कसो वागता, तो कितें लोकांक खरंच हेल्प करता, हेकाच लोकांनी मत मारचें. आनी ह्या गोंयच्या आमच्या राज्याक समृद्ध आनी सुजलाम करपाक प्रत्येक वोटराची जबाबदारी आहा. ते वोट मारतना तूं असो विचार कर की बाबा हेका वोट हांव मारता ते म्हाजे पिड्ड्यार जावंक जायना आनी तेतून म्हाजो गोवा सर्वस्व समर्थ सुखद शांती वैभव आनंद सगळ्या धर्माचे लोक आहा त्यांनी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय आनी अशा कॅन्डिडेटाक निवडून हाडा आनी तेच्या पासून देशाचो उत्कर्श करा. दुसरो प्रश्न एक विचारपाक सोदता भाई तुमकां. आतां आमदार म्हणटा की हांगासर दिवचलेचो आपूण विकास केला, दिवचलेची कामां केला, विकास केला म्हणून. विकास जाला फाटले 4.5 वर्सां? 4.5 वर्सां विकास असो कांयच जावंक ना. जो पयलो आमदार आसलो तेणी थोडें काम केलां पण तेचे फुडें वचपाक आनी 5 वर्सां ताका जाय आसली पण ती ताका मेळोंक ना. तर एक आमदाराक असो मदीं उडयलो, 5 वर्सां दिली ताका, मागीर दुसऱ्या 5 वर्सां उडयलो, पण तेची पुढचो जो प्लॅनिंग आसता तो तेचो फेल वयता. आनीक कितें प्रॉब्लम्स तुमकां दिसतात? दिवचले मतदारसंघ जर पयलो जाल्यार तुमी हांगसर बाजारान तुमचें शॉपूय आसा, कितें प्रॉब्लम पळयतात? प्रॉब्लेम म्हणजे एक तर धंदो बसलेलो आहा. कोण ही खेड्या गांवांसून हांगा भाजी बिजी विकतात बाबडे, तांकां कितले मेळटा ते हाडटात एक 500 रुपयाचो म्हाल, पण तो चड खपाय ना कित्याक भायलो बाजार चड आहा. आउट स्टेटीचो भाजी बाजार चड येता आनी लोकल भाजीवाल्यांचो कांय बाबड्यांचे धंदो चलना. दुसरी गोश्ट म्हणजे आज सगळी परिस्थिती अशी पळयली जाल्यार कोणूच सुखी ना. हे आतां समजा ऑफिसान वयता, मामलेदारान आहा, कलेक्टरान आहा, खंयच्या पोस्टान आहा, खंय खंय कामाक वयता, कोण एक सुखी ना.
पगार मेळटा पण तो पावना तांकां. दुसरे एक तर ट्रान्सपोर्ट पयशे वयता. पयलीं हांव 75 पैसान पणजे वयतालो. आज म्हाका 30 रुपया 40-50 रुपया लागता वन सायड. तेन्ना पणजे दिवार हॉटेलान 1 रुपयान जेवण मेळटालें. म्हणजे हांव 73ची गजाल सांगता. 1 रुपयान जेवण मेळटालें पोटभर. आज म्हाका 150 रुपया जाय जेवणाक. म्हणजे इतकी म्हारगाय कित्याक जाली ह्या मागे कोण विचार करिना, सोदिना. आतां वखदां, मेडिसीन ती बी म्हारग आहात. प्रत्येक गोश्टी म्हारग आहा. आनी हांव पुर्तुगीज टायमाक जाला. म्हाका खबर आहा की कशें ह्या आमचो देश समृद्ध जातलो, तेची झेप कशी जातली, गरूड झेप कशी घेवंक गावतली. त्याच्या फाटीमागे राजकारणी उबे रावंक जाय. हे नातपय सारके माणूस जाय. अटल बिहारी सारके माणूस जाय जे तळागाळान वचोन नातपयची म्हाजो संबंध जाला मालवणा. प्रजा समाजवादी पार्टी आसली नातपयची. नातपय वांगडा प्रचाराक सुद्दां गेला. भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा प्रचाराक गेला. शशिकला ताई बरोबर प्रचाराक गेला. अण्णा झांटया वांगडा हांव प्रचाराक गेला. आनी एक तेंचे एक अशें आसतालें ती कोणाकूच अशें निग्लेक्ट करिनासली. हे लोक हे सुंदर अशा मनाचे आनी पवित्र अशा धनाचे आसले. म्हाका एक लास्ट प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय. सो तुमी आयचे जे कारकिर्द आसा आयच्या आमदाराचे कशें पळयतात? खुशी आसा, खूश ना आतांच्या आमदाराचे? आतां हे आमच्या आतां बिचोलेन पळयल्यार कांयच सुदारणा जावंक ना. कित्याक जाणा हांगा खूब निवडून येतात. उत्कर्श अजून जावंक ना गोवा स्वतंत्र जाल्या पासून. जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष त्या भावून कितें तरी केल्लें. पण आज तुमी पळयशात प्रोजेक्ट त्याचो आसलो 100 वर्साचो. तो अर्दो प्रोजेक्ट जाला, अर्दो बॅलन्स आहा, जावपाचो आहा. पण ते कोण करूंक सोदिना. हे कित्याक करूंक सोदिना? जर तो प्रोजेक्ट प्रत्येक गव्हर्मेंट आसता, स्टेटीचे आसूं नाल्यार देशाचे आसूं, तेचे 100 वर्साचो प्रोजेक्ट आसता. नेहरूचो 100 वर्साचो प्रोजेक्ट, अजून त्याचो प्रोजेक्ट बॅलन्स आहा, करपाचें आहा. पण आतां ते चिंतून जर ह्या लोकांनी जर फुडें सरात जाल्यार तो प्लॅनिंग त्याचो 100 वर्साचो जो प्रोजेक्ट आहा तो सक्सेस करीत जाल्यार आमचो देश फुडें वयता. आमी सध्या मुळगांव हांगासर आसा आनी एक मानेस्त आमच्या बरोबर. बाई तुमचें नांव? फट्टी दत्ताराम राऊत. फट्टी दत्ताराम राऊत. काय प्रश्न तुमकां विचारता हांव. म्हाका सांगात आतां हांगासर जे आमदार आसा सद्याचे राजेश पाटणेकर BJPचे आसा आनी जे स्पिकरूय आसा, तुमकां कितें दिसता की BJP म्हणून ते निवडून येता की एज अ राजेश पाटणेकर नाव आहे? हे राजकारण म्हणजे एकदम हे झालं, मोल झालेलं आहे. म्हणजे कसं काय, मी मराठी बोलतो आहे त्याच्यामुळे मी हा इथलाच आहे, राहू दे. पण ते काय राजकारणामध्ये काय हे नाही, काहीच वाटत नाही, काहीच नाही. कारण मी मुंबईला राहणारा म्हणून मला माहिती आहे त्याचा थोडं बहुत तरी काहीतरी अनुभव आहे. पण त्याच्यामध्ये ह्या गोव्याच्या राजकारणामध्ये आमच्या याच्यामध्ये काय. तुम्ही इकडे वोट करतात इथे? आता वोटिंग माझी इथेच आहे. वोटिंग इथेच आहे. आता मी केलं, ह्या वर्षी केली. पहिली वोटिंग मुंबईत असली माझी. काही झालेलं दिसतंय तुम्हाला? काही डेव्हलपमेंट झालेलं दिसतं, विकास झालेला दिसतोय? काय विकास तर मी तर सध्या तर आमच्या ह्याच्यामध्ये काय विकास काय झालेला काय दिसत नाही. का आमच्या ह्याच्या पण जेव्हा आमची जी पुस्तकाच्या टायमात जी होती त्या पद्धतीने असे सुधारणा असे काय झालेले नाही ह्या गावामध्ये, मुळगाव. बाकी मी काय सांगू शकत नाही. बरोबर. हे सध्याचं राजकारण म्हणजे एकदम बुरचं राजकारण. विश्वासच बसलेला नाही कोणावरती नाही. हे होतं, काँग्रेस पार्टी होती पण ती सध्या स्वतः बी हे करायची, हे बी करायचं, पण त्यामध्ये काहीतरी थोडं हां असं आहे. महाराष्ट्र गोमंतक बी तसं आमचा जो स्थानिक पक्ष होता भाऊसाहेब बांदोडकरने हे केलेलं, तो पक्षामध्ये काय तुला काय दिलं आहे की चालली, त्या काय दिलं आहे की चालली, असं आहे ना. राजकारण म्हणजे गजकारण झालेलं आहे.
मतदार राजा करता आसतना म्हाका सदांच न्ही युथां कडेन उलोवपाक आवडटा, कारण तांची जी मायंडसेट आसता ती आउट ऑफ द बॉक्स सदांच विचारूच नवे आसता. आनी आयज म्हाज्या बरोबर मुळगांव हांगासर हांव आसा, दिवचलचे कांय युवा म्हाज्या बरोबर आसा. बाई तुमचें नांव? दामोदर. दामोदर. रोहित परब. प्रज्योत. सार्वंगीण विकास म्हणटा लायक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाल्या काय, फॅक्टरीज नव्यो आयल्या काय, फॅक्टरीज गेल्या काय, किंवा दुसरी गोष्ट म्हणटा की भितर तुमकां कम्युनिटी सेंटर्स किंवा प्ले ग्राउंड्स अशें कितें अशें टोटल जर पळयत जाल्यार कितें दिसता तुका? ट्युरिजम लायक मातसो जाला, लायक रिसॉर्ट बीन जाला नांदोड्या वाट्यान. सो इंडस्ट्री तरी म्हाका दिसना आजून जाल्या कशी. जाय ग्राउंडूय जाय, प्ले ग्राउंड बीन जाय. मुळगांवान सध्या ना, हांगासर ना सध्या प्लेग्राउंड ना. असो प्रायवेट लोकांचो आसा, तेच्या दुसऱ्याच्या जाग्यान आमकां खेळचें पडटा. बरं, एज अ यूथ तूं कितें पळयता, तुका कितें जाय जाल्लें? आतां प्रायोरिटीचेर तुमकां विचारलें की 3 गोश्टी जर सांगच्यो जाल्यो तुमकां जाय म्हणून, जाल्यार कितें आसता? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक, दुसरें म्हणल्यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आनी युथांक एक मार्ग, एक कितें म्हणटा, युथांक करियर गायडन्स म्हणा, करियर गायडन्स, लायक डेव्हलपमेंट विकास जाला हांगा पळयता तूं? विकास जाता, बट कितलो जावपाक जाय हे म्हणजे सरकाराक कळपाक जाय. आनी यूथ जर उलोवपाक वचत न्ही जाल्यार अशें म्हाका अशें दिसता की मातसो कमी आसा युथा कडेन कमी आसा लक्ष. मिन्स आतां पळय सगळ्यांकूच सगळ्यांच्या हितूर म्हणजे आतां हांगासर मतदारसंघात सगळ्यां कडेन, बट जे आतां तुमकां एक सांगपाक सोदता आतां घुमट आरती. सो भुरगे थोडे पळय कशे आसता, सगळ्यां कडेन तो फंड नासता घुमट आरतीचो जावं, ते कशे कशे मेहनत करून कश्ट करून करता ते. सो म्हाका अशें दिसता की तांकां खंय तरी एक सपोर्ट जाय कसो मतदारसंघाचो. आर्ट एंड कल्चर ह्या तुका फिल्डानूय एक सपोर्ट जाय खूब जाय बिचोलेन खास करून, कारण हांगासर खूब कमी तरेचे हॉल्स आनी बाकीचे तरे प्रशिक्षण मेळपा सारकें कितें म्हणटा तें. ओके, हांव फुडें वयता मातसो. म्हाका सांगा, फाटलीं 5 वर्सांचें कारकीर्द हांगासरले जे स्थानीक आमदार आसा ताचे कशें पळयतात? स्थानीक तुका कितें दिसता की लायक आसा नॉर्मल परफॉर्मिंग ऑर नॉन परफॉर्मिंग कितें? परफॉर्मिंग म्हटल्यार आसा, करता डेव्हलपमेंट, ना अशें म्हणूं शकना. कनेक्टेड आसा? हो, कनेक्टेड आसा. तुका कितें दिसता? हांव काय सांगूं शकना हेचेर. तूं फ्रँक ओपिनियन दिल्यार कोता येता. ओपिनियन हांव दिवं शकना, बट जशें म्हाजें एक्सपेक्टेशन आहा तशें जायना तें खरेंच जाय. एक गोश्ट हांव सदांच सांगूंक सोदतां की यूथ हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी फुडें सरून फ्रँक ओपिनियन दियात. जशें बाकीच्या आमच्या खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवले तेन्ना खरेंच यूथ म्हाका फुडें येवन भरपूर गजाली जश्यो सांगताल्यो तशें म्हाका खरें आवडटा. आनी सद्या उलोवपाची, आउटस्पोकन जावपाची गरज आसा. हांगासर सद्या मेजरली न्ही 3 जाणांचे हांव मनीस म्हणटा. एक गोश्ट आनीक विचारपाक सोदता. सदांच म्हणटा की दिवचल हे BJP खातीर सेफ झोन अशें म्हणटा. इज इट BJP खातीर सेफ झोन आसा? हांव फर्स्ट टायम आयकताय. एक BJP खातीर एक सेफ कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें म्हणटात, आसा तशें? ना, म्हाका तरी दिसना. कित्याक फाटल्या 5 वर्सांक नरेश सवळ आसलो एज अ MLA. हय, तेन्ना पार्टी BJP का नासली बिचोले. सो डेव्हलपमेंट जाल्लो तेन्ना सुद्दां, ना अशें म्हणूं शकना. सो म्हाका तरी दिसना सेफ झोन को. सद्याचे हांगासर 3 मनीस जे आसा हांव कॅन्डिडेट म्हणूंक सोदता जे हांगासर रावपाक सोदता, इच्छूक सोदता, सारकेच आसा. ते म्हळ्यार आतांचे जे आमदार आसा जे राजेश पाटणेकर, दुसरो नरेश सावळ आनी चंद्रकांत शेटये. कशें पळयता तुमी ह्या गोश्टी कडेन? सांगचें म्हटल्यार जेन्ना खंयचो मनीस एका आमदारा कडेन वयता जाल्यार त्या मनशाक ची प्रॉब्लम कितें आहा न्हू तो पयलीं पळोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ना की बाबा तो ह्या मतदारसंघाचो जावं तो त्या मतदारसंघाचो, खंयच्या पार्टीचो, हे करच्या पेक्षा त्या मनशा बाबा तो खंयच्या लेवलीर स्ट्रेसफूल आसतलो, तो खंयच्या लेवलीर आपली लायफस्टायल जगता, ताका कितें प्रॉब्लम्स आहा, आपले प्रॉब्लम्स घेवनूच कोण येता. थोडे म्हणटा तूं आतां मुळगोतो न्हू, मुळगोतो कोण आतां मेन कोण आहा ताका घेवन यो, ताका सांगता हय आतां आतां काय भुरगे आतां सगळेच भुरगे व्हडले आसता, एक 18-20 वर्सां भुरगे ग्रूप करता कसलो तरी घुमट कल्चर कसलो करता न्हू. आतां आमी कोणा कडेन गेले मात हेल्प फक्त कितें म्हणटा, हां तूं मुळगोतो कोणाक आतां हो बरो आहा पळय ताका आपय पूण ताका सांगता. हो फॅक्टर म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान खूब कडेन म्हाका पळोवपाक मेळ्ळा की तुमचो कार्यकर्त्याक घेवन यो आपल्या कडेन. हो म्हाका दिसता खूब डेंजर फॅक्टर आसा. आनी मत घालतना तुमकां कोण कार्यकर्त्याक पळोवन घालिना, मत एज अ मनीस म्हणून पळोवन घालता, एज अ पार्टी म्हणून पळोवन घालता, जाल्यार तुमी
ताजें आयकपाक जाय, जें कितें गाराणें आसा तें आयकपाक जाय. बाई तुमचें नाव? शिवराम देसाय. शिवराम देसाय न्ही? अर्जुन बाबांनी परवा. काय प्रश्न हांव विचारता तुमकां. आतां मातसो फाटल्यान म्हणजे हिस्ट्रींतल्यान सुरू करता. 2017तल्यान हांगासरले जे आमदार आसा, जे सभापती आसा विधानसभेचे सुद्दां, राजेश पाटणेकर, तांकां कितें दिसता तुमकां? ते एज अ राजेश पाटणेकर म्हणून जिखून येता काय BJP एज अ पार्टी म्हणून जिखून येता? कितें दिसता? तो पार्टी म्हणून येयना, तो वैयक्तीक तो बरो मनीस म्हणून येता. तेच्या कडसून कामाची कितें अपेक्षा न धरता लोक ताका निवडून हाडटा. कामाची अपेक्षाय धरना, बरो मनीस म्हणून हाडटा ताका. तो कितें तेजे कडेन तशी कामां हांगसर तशी काय तेणी सांगण्यार की कितें जावना अशें कामाचेर येता हांव. तुमकां कितें दिसता? पार्टी म्हणून पळयता की ताका पार्टी म्हणजे अशी पार्टी म्हणा म्हणजे शीट घेऊनच येता न्हू तो. शीट घेवन निवडून येता, पूण कामाक आमची कसली गरिबांची कामात करिना तो. येता सदांच आमी म्हणटा की खंयचो आतां आमदार आतां आसा न्ही तो विकास केलो, विकास करता, पूण कामां करता भरपूर येता. विकास जाला? विकास जालो म्हणटा तेणी करच्या पेक्षा जे सार्वजनीक सगळ्यांचोच जालो आनी त्या बरोबर आमचोय जावन गेला. म्हणजे गोंयचो आतां गोंय सरकारान केला म्हणटा सगळ्यांक तसो जाला. तेणी असो स्वता अशें कितें तेणी करूंक ना. ताजें अशें काम काय कशें ना. तेजे सार्वजनीक देवळां बांदलें आनी कितें केलें तें दाखयता तो कामाचें. पूण कितें आतां बेकारी आहा ती बेकारी आसात. कितें कितें जाय जाल्यार हांगसर तशें मेळना. जें आमकां सगळ्या बरोबर मेळटा तेंच मेळटा फक्त हांगसर. बरोबर. तशें तेणी स्वता जावन हांगासर विकास असो कितें केला? स्वता म्हणून आतां तेकाच खबर आसा तो. कित्याक आमी सांगूंक शकना, कित्याक आमी सांगलें जाल्यार आमकां सगळ्यांकूच दिसतलो न्हू तो. सगळ्यांक दिसता तोच विकास न्ही. एकल्याक कोणाचो वैयक्तीक केला तो विकास खंय म्हणटलो सांग पळय. एकट्याचो बरोबर. कामां जाल्या, विकास जाला हांगा? तशी कामां पूण अशी बघून बघून अशी गरीब लोकांची कामां कोण करिना तो. ना ना, अजून तशी काय जावंक ना. आमच्या आतां गांवांत खूब शेतकरी आसा, गरीब आसा. गरिबांची कामां कोणची आपापले जे कोण तेंचे मतदार आहा तेंचीच कामां करता तो. तेंचे कार्यकर्ते आहा, तेंचे कार्यकर्ते आहा ते बरोबर तेंचीच कामां करता. अनएम्प्लॉयमेंट फॅक्टर म्हाका दिसता खूब आसा हांगा. खूब आसा, खूब शिकलेले सगळे अशें एवरेज कितले ग्रॅज्युएट जाल्लेच कितलेशे भुरगे आसा गांवांत आमच्या शाळान. कामां खातीर तशें कांय कामाचें कितें ना. कामां गेल्ले फावटी की कोणाक कितें कामां फक्त सांगता जातलें म्हणून. तो जावं कोणाय कडेन गेले तरी सांगता की जातलें म्हणून. पूण अशें कितें जाल्लेच ना कामां. हांव उदरगत म्हणटा आसतना, विकास म्हणटा आसतना भाई आनीक 2-3 गोश्टींनी वयतात. तुमचे हांगासरले रस्ते म्हणटा किंवा हांगासर एक बरो ग्रावंड, एक कम्युनिटी सेंटर जावं अश्यो कितें गोश्टी आयल्यात ज्यो तुमच्या गांवाचो विकास करपाक शकता, अशें कितें जाला? एक फक्त रस्तो जाला आनी कितें जावंक ना हांगसर. आनी काय ना. पूण रस्तो ह्या 4 वर्सांक कसो पळयता कारकीर्द तांची? कारकीर्द तेजोय प्रयत्न आसताच. कोणाचो आमच्या आमदार किंवा समावते राजेश पाटणेकराचो तसो प्रयत्न आसतात. पूण ताका जर वरसून कितें म्हणजे अशें कितें जायना, तेजे केल्ले कामां येवजल्ले कामां जायना, तो तरी कितें करतलो अशें. ते सपोर्ट ना मेळना ताका अशें जाता. कोण तरी सपोर्ट जावं हेका सपोर्ट मेळना ताका वरसून. हे 100% अजिबात सपोर्ट ना मेळना. तो करपाची तेजी इच्छा आसा, तो करपाची मनानूय आसा, तेजी धडाडी आहा करपाची, पूण ताका तशें मेळना. पूण हें दिसता तुमकां मिनिस्ट्री बीन मेळपाक जाय आसली तांकां म्हणून? मिनिस्ट्री मेळ्ळ्यार आतां कितें करतलो? सभापती जावन हो इतले तेजे कडेन कितें जायना तेका सारकें न्हय. बरें, आतां एक लास्ट 2 प्रश्नांचेर येता. म्हाका सांगा, आतांचे सद्या हांगासर एक 3-4 जाण जे मेजर कंटेस्टंट आसा हांगासर, म्हणजे आतां रावपाचे आसा, आतां ऑलरेडी सुरू जाला. एक म्हळ्यार आतांचो राजेश पाटणेकर, दुसरो नरेश सावळ, तिसरो चंद्रकांत शेटये आनी मेघश्याम रावत. हे 4 जाणूच सद्या आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टीन कितें जावपाक शकता अंदाज? कितें पळय आतां लोकांनी कितें आतां पळयलां, हेच्या पयलीं जे कितें लोकांनी बरें केल्ले कोण मनीस आहा न्हू तेज्या बद्दल लोक विचार करतले. बरोबर. अशें नवीन आतां कितें करून दाखयतलो तेन्ना लोक विचार करतले. मेन कशें एम्प्लॉयमेंट सारकें मेळपाक जाय, गांवांत बरें उदरगत जावपाक जाय आनी गांव फुडें सरपाक जाय. ते खातीरूच म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें भाई तुमचे कडेन उलोवन. आनी तुमी आमकां विचारलें, आमकांय कितें तरी उलोवपाक मेळ्ळें लोकांक, म्हणजे आमच्या गांवा बद्दलय कोणाक म्हणजे भुरग्या बद्दल आनी सगळ्या म्हणजे कितें हांगसर सुदारणा कितें जाली ना जाली ही गांवांतल्यांनी सांगले शिवाय कळना. आतां तुमी आमकां ते उलोवपाक चान्स दिलो त्या बद्दल आमी तुमचे धन्यवाद. थँक्यू. आनी साळ गांवूच इतलो सुंदर आसा कारण हांगासर एक्झॅक्टली प्रश्न ना. म्हाका खुबशे फावटी दिसता की हांगासर इको ट्युरिजमा सारक्यो खुबश्यो गोश्टी जावपाक शकता. बरेचशे चान्सीस आसा. एकूच कडेन सगळे खूब कडेन तशें आसा जाय सारकें. आमचे कडेन आनी एक मानेस्त आसा हांगासर, आमी तांचे कडेन उलया. बाई तुमचें नांव? म्हजें नांव विवेक नायक.
साळगांवकर. भाई हांव काय प्रश्न तुमकां विचारता. म्हाका सांगा आतां जे आतांचे स्थानीक आमदार हांगासरले आसा जे BJPचे आसा, निवडून येताना किंवा तांकां पळयताना आतां BJPचे म्हणून आमदार पळयता और राजेश पाटणेकर म्हणून पळयतात, कितें दिसता? नॉर्मली लोक कशें आसा, एक राजेश पाटणेकर एक व्यक्तिमत्व म्हणून ताका एक निवडून दिता जास्त करून. BJPचे अशें हें ना, कारण थोडेशे गोश्टी अश्यो आसा की आतां बारीक जर विचार करूंक वचत जाल्यार 2 फावटी हांगासर पूर आयलो. BJPच्या मनशांनी येवन कितें केलें? काय करूं ना. जनरली जर उलयत, हांगासरलो शेतकरी संकटान आसा. तुमी आतां पळोवंक जर वचत जाल्यार थंयच्यान जे उदक सोडटा तें तुमच्या ऑफिसराक खबर नासता, प्रशासनाक खबर नासता. आतां जे डायरेक्ट तुमी उदक सोडटा, उदक आयल्या उपरांत हांगा उदक वचपाक वाट नासता. WRD मिनिस्टर आनी बाकीचे जे आसा पळय तांच्यांनी ताचेर हें घेवपा जाय न्ही, इनिशिएटीव घेवपा जाय. दुसरें म्हणजे आमचो व्हाळ आसा पळय तो फूल ब्लॉक जाल्लो आसा. ताका उदक फ्लो नॅचरल जे उदक फ्लो जाता ते फ्लो जावपाक वाट ना. ते तांच्यांनी येवन पळोवंक जाय. WRD मिनिस्टर आसा, CM आसा, CMाक बी सगळें खबर आसा. ही फाटल्या हाका जेन्ना कोणी आयल्ले पळय ताच्या कानार घातलेलें आसा. एक गोश्ट तातूंत कशें आसा, शेतकरी भरवडलो वता, लायिल्लें पीक जें आसा तें पिड्यार जाता आनी जी मदत म्हणून जी मेळटा ती सामकीच तोकडी आसता. अशें सगळ्यांच्याच कंप्लेनी आसा. आमचे शेतभाताची व्हडली हें ना, पण आमी वेवसायान आसता, पण जे शेतकरी आसा हांगासर शेतकरी बांदव चडसो तो न्हंयच्या देगेच्यान जे हे आसा पळय प्रत्येकाची शेतां ती बुडटात आनी थंयसर प्रत्येकाक नुकसानी जाता. नुकसान भरपाई जी आसा पळय 10 आनी 20 हजार रुपया दिले म्हणून तांकां तांचें हें जायना. पूण ती मेवळी भाई हांगा तुमकां थोड्या कोणाक मेळ्ळे अशें म्हणटात. म्हाका काय एक्झॅक्टली खबर ना, हांवें पंचायतीन बी वचून पळोवना, पण सांगतात की अशें मेळ्ळां म्हणून थोड्यांक. पण जेका कोणाक मेळपा जाय न्ही ताका मेळूंक ना अशेंय थोड्याचे कंप्लेनी आसात. थोडे शेतकरी बांदव अशे आसात म्हणटात की आमकां मेळूंक ना. थोड्यांक मेळ्ळ्या, पण हाचेर एक इनिशिएटीव हांच्यांनी घेवपा जाय. आनी दुसरें म्हणजे जे वॉटर लेवल जी आसता ती तांच्यांनी पयलींच मेनटेन करपा जाय, जेणे करून हांगा उदक जें येता पळय तें येवंक जायना. खूब म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आनी खूब बरो पॉयंट तांच्यांनी मांडलेलो आसा. पुरा टायमार आमी सुद्दां विज्युअल्स तुमच्या फुड्यान हाडल्या. ज्या तरेन हांगासर शेतकऱ्यांचे किंवा घराघरांनी उदक भरलेले ते सगळे विज्युअल आमी तुमचे कडेन पावयलेले. ते पळयतनाच आमकां खूब वायट दिसतालें. हांव दुसऱ्या प्रश्ना कडेन येता भाई. म्हाका सांगा हांगासर आतां उदरगत केली म्हणटा, विकास केलो म्हणटा, विकास जाला हांगा? विकास फक्त जाला हो हांगासून जो रस्तो जाला तो एक फक्त एक विकास जाला. दुसरें म्हणजे एक इंडस्ट्री येवपाच्या मार्गार आसा आमच्या लाटामारच्या एरियेन, पण ती कितपत ताका रोड खंयच्यान आसा कितें आसा हें अजून पर्यंत स्पश्ट ना. कित्याक मोठे मोठे इंडस्ट्री येवपाक थंय पळयतात, पण एक रोड जो हें आसा एक्सेस जो येवपाक एक सायडीन धरणावयल्यान एंट्री आसा आनी दुसरी आसा उस्पा गांवांच्यान एंट्री. उस्पा गांवांच्यान जी आसा ती बारीकूच आसा आनी ही आसा ती एक 3 बारीक आसा, एक 2 मिटराचो 2-2.25 मिटराचो रस्तो आसा धरणा वयल्यान आनी ते सायडीनच्यान येवपाक जी एंट्री आसा ती 3 मिटराचो रस्तो आसा तो. पूण ते जायत जाल्यार फायदो ठरतलो खूब. ते जायत जाल्यार आमचे फूल जी ही आमची एरिया जी आसा ती फूल डेवलप जातली. हय, फूल लाटांबारसे आसा, साळ आसा, मागीर आजूबाजूच्या गांवांतले सगळे लोक भुरगे कामाक तरी लागतले न्ही. बरें, आनीक 2 प्रश्न विचारपाक सोदता. अशें म्हणटात की दिवचल मतदारसंघ BJP खातीर एक केक वॉक सारके इजी मतदारसंघ BJP खातीर अशें म्हणटा. गजाल खरी? सेफ झोन अशें म्हणटा BJP. सेफ झोन अशें व्यक्तीचेर डिपेंड आसा. व्यक्ती लोक पळयता. सेफ झोन अशें आतां कितें मतदार हुशार जाल्लो आसा, प्रत्येक जाण विचार करीत आसता आनी आपल्या परीन वोट करता. आमी सध्या दिवचलचो जो कदंबा KTC बस स्टँड आसा थंयसर आसा आनी
ह्या बस स्टँडाची दशा तर तुमी न्यूजाचेर खूब फावटी आयकले आसतले. म्हाज्या फाटल्यान तुमकां बस स्टँड दिश्टी पडटा, पूण बस स्टँड पळोवच्या पयलीं तुमकां सगळे हांगासरले खड्डे दिश्टी पडटले. आतां ह्या बस स्टँडाची दशा तुमी पळोवपाक शकता. फाटल्या दिसांनी एक अशी बातमी आशिल्ली की हांगासरलो एक सिलींग कोसळून एका बायलेच्या पांयार पडलेलो, ही सुद्दां एक बातमी आसा. आनी एकदम वायट परिस्थितीन असो हो बस स्टँड आसा. आनी एक गोश्ट हांगासरली सांगपाक सोदता हांव की ह्या बस स्टँडाचें काम सुरू करपा खातीर, काम जें आसा नवो बस स्टँड बांदपा खातीर 4 वर्सां पयलीं हांगासर एक जी प्लेट आसता ती घातलेली आनी त्या प्लेट सुद्दां ती आतां दिश्टी पडना थंयसर. आनी तें काम तर विसरूनच वचप, कारण हांगासर तातूंतले 1% सुद्दां काम सुरू जालां अशें दिसना. सरकार जर डेव्हलपमेंटाचें उलयता जाल्यार हो बस स्टँड जंय सांखळे, वाळपय, होंडा किंवा अस्नोड्या, पणजे सुद्दां हांगासून बशी वयता, तशेंच मया ह्या गांवचे, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगासरूच एक पॉयंट आसा. पिळगांव म्हणा, सारमानस म्हणा, सरवणा म्हणा, अश्यो सगळ्यो ज्यो हांगासरल्यो ज्यो बारीक बारीक गांव आसा तांच्या खातीर एक मेजर बस स्टँड असो होच आसा. तशेंच इंटर स्टेट बसी सुद्दां हांगासर येतात. सो असो एक बस स्टँड जो गरज आसा जावपाक जाय, त्या बस स्टँडाचें काम अजिबात जाल्लें दिश्टी पडना. आतां हाजें रिजन कितें आसूं येता, फक्त इलेक्शना पुरती म्हणून दवरलेलो आसा काय ना हें कळना. जाल्यार अशें जर आसा जाल्यार तुमी लोकां खातीर काम करता अशें म्हणपाक तर तुमकां कांयच रायट ना कोणाकूच, कारण हो लोकांची गरज आशिल्लो बस स्टँड आजून पर्यंत जायना. नमस्कार आनी येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन परत एक फावट आमी दिवचलचो बस स्टँडार आसा. आनी जशें आत्तां तुमी आयकलें की ह्या बस स्टँडाची दशा कशी आसा, कितें हांगासर जावपाक जाय, जे कितलींशींच वर्सां जालीं लोक वाट पळयतात पूण ती जावंक ना. हाजो कारणीभूत कोण हे स्वता गोवोरमेंटान विचार करपाची गरज आसा. पूण आमचे हांगासर कांय भाव आसा, तांचे कडेन आमी उलोवया. तुमी हांगासर रिक्षा चलयतात ह्या सायडीक, रिक्षा आनी मोटरसायकल बीन थोडे आसा तुमचे. हांव कांय गोश्टी तुमकां विचारता. हांव मातसो प्रॉब्लम्स तुमच्या कारणान घेवच्या पयलीं मातसो फाटल्यान येता. म्हाका सांगा, हांगासरले जे आमदार आसा आतां दिवचलचे, जे राजेश पाटणेकर आसा, जे सभापती आसा, तुमकां कितें दिसता राजेश पाटणेकर तांचे मनीस म्हणजे राजेश पाटणेकर म्हणून निवडून येता की BJP पार्टी खातीर निवडून येता, कितें दिसता तुमकां? ह्या बद्दल कितें आहा, राजेश पाटणेकारा बद्दल हांव कांय उलयना, रस्त्या बरोबर उलयना. हांव BJP सरकारा बद्दल उलयतां. एकूच म्हणपाचें म्हाका सांगपाचें आहा, सामान्य मनीस आमी आसल्या कारणान आमकां तेणीन 10-20 रुपयांनी पेट्रोल हें कमी करपाचें, म्हणजे सगळे जनता आनी लोक हॅप्पी. कित्याक कडधन्य तेजेर सुद्दां सवाय जावंक शकता. तो माल घेवन येयल्या कारणान बेळगोसून कांदे बटाटो सामान्य मनीस. हांव सरकाराक कांयच म्हणिना, पाटणेकाराकूय म्हणिना. म्हाका फक्त 10-20 रुपयांनी पेट्रोल सवाय करून दिवपाचें, आमी हॅप्पी. म्हणजे पेट्रोल घालूंक गेल्या कारणान आमकां 10 रुपया आमच्या बोल्सान उरता, ते व्हडले. आमचे कडेन भाडें मारूंक येता ते मनीस आमकां 10 रुपयांक लागून भाडें वयता. म्हाका एकूच विशय उलोवपाचो आहा, सरकारान BJP सरकारा कडेन जाता जाल्यार तेणीन पेट्रोलाचेर वॅट कमी करपाचो, इतकेंच म्हाका सांगपाचें आहा. म्हाका ती खोणकुलां पडल्या, कितें पडलें, आमच्यो पट्ट्यो मोडल्यो, आनी कितें, हेज्या बद्दल हांव कांयच विसरना. बरें, हांव हांगासर बाबूजा आयला न्ही, आतां इलेक्शनूय आसा, उदरगत म्हणटा आमी. तुमकांय दिसता आसतलें की बाबा तुमच्या एरियेन तुमी जर रावता किंवा हांगासर आसा सो तुमकां उदरगत जाल्ली जाय अशी. खुबशे MLA म्हणटा उदरगत जाली. ह्या मतदारसंघान उदरगत जाल्यार विकास हो जाला? विकास आतां कितें आहा, जाला आनी कितें, हेज्या बद्दलूय हांव कांय उलोवंक शकना. कोणाचो जाला आनी कोण, हांव एक उलयलो कारणान तो म्हणटा हो उलयता आनी तो हो उलयता. म्हाका एकूच धरपाचें आहा, BJP सरकारा कडेन हांव एकूच मागतां की तेणी पेट्रोल कमी करून दाखोवचें. आयज आमकां 4 आणे सुद्दां वाडले सुद्दां जाल्यार आमकां गैरसोय जाता आनी भाडेकार आमचे कडल्यान वयता. एकूच हांव तेजे कडेन मागतां, ताका वोटींग तर जायी BJP सरकाराक, जाल्यार तेणी पेट्रोल देंवन दाखोवचें. मनोहर पर्रीकारान पळय केल्लें तशें. आनी हो विशय तेणीन आयज पर्यंत धरचो आनी पेट्रोल देंवशीत आनी तेणी हॉल सादर करपाचो, पेट्रोल अमकें आपूण कमी करता म्हणून. जाल्यारूच तो BJP सरकार येवंक शकता निवडून, जाल्यार हांगा दुश्काळ पडोंक शकता. तुमचें नांव कितें भाई? म्हजें नांव रमाकांत कळणेकर. प्रश्न विचारता तुमकां. म्हाका सांगा, तुमी हांगासरले दिचोलचे? हांव बिचोलचो. फुडें वयता ते म्हणटा की विकास केलो, कामां केली खूब. फाटले 4-5 वर्सांक विकास जाला हांगा? विकास म्हणजे आतां हो बस स्टँडूच पळय न्हू कसो आहा तो. आमी कितले फावटी सुद्दां आमकां त्रास जाता, गाडयो हांगा बशी चलता, बशींच्यो पट्ट्यो मोडटा, लोकांक एक्सिडेंट जाता. ते सरकारान हेजेर मात तें लक्ष फाटल्या दिसांनी मातशें कितें हांगासर पॅच मारले, बाकीची खडी बिडी आहा ती तशीच आसा.
कांयच ना. आतां कितलीं वर्सां जालीं हे बस स्टँड पयलीं केल्लो तो बस स्टँड आहा तसोच आसा. कितलीशींच वर्सां जाली आनी थोडे सिलिंगूच कोसळटाले हांगासर फाटल्या दिसांनी. हय 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 ते कोणाचे तरी बायलेचेर पडलेले आसता पांयाचेर कितें आनी पांय कितें फ्रॅक्चर जाल्लो तेन्ना तेंच्यांनी मातशें आतां कितें पॅच रिपेरींग केलें तेंच्यांनी रिपेरींग केल्लें हय. पूण कित्या खातीर बस स्टँडाक हात घालिना अशें दिसता कारण हो एक मेजर बस स्टँड आसा जो साकळे वाळपय osnoड्या म्हापसा ह्या रुटाच्यानूच वयता आनी दिवचलचे खास करून मये पिळगांव किंवा सारमानस ह्या सायडीक ते सगळेच लोक हांगासर येता. कित्याक जायना हो बस स्टँड? आतां ते आमी काय सांगून हो कदंबा स्टँड आहा तेंच्यांनी घेवप आनी हांगासलो आमचो आमदार आसा राजेश पांडेकार तेणी लक्ष घालपाक जाय न्हू. बरं म्हाका सांगा की फाटले 3-4 वर्सांक कितें डेव्हलपमेंट काम जालें अशें तुमकां दिसता ह्या मतदारसंघात? डेव्हलपमेंट म्हण तशें कांय अशें कांय दिसूंक ना म्हाका डेव्हलपमेंट जाल्लें अशें. ना ना ना. आतां फावंडेशनां तेंच्यांनी घातल्या बरे बरे बस स्टँड जातले हे घेतले पूण आजून कांय तेजेर कांय विकास जायना. पूण ते मनीस म्हणून निवडून येता. हय व्यक्ती बरी म्हणून लोक ताका वोटींग करता. म्हाका सांगा आतां हांगासर म्हाका दिसता की खुबशे अशे लिडर्स तयार जाल्ले आसा. आतां सद्याचे जे हांगासर आमदार आसा तेच राजेश पाटणेकर मागीर नरेश सावळ आसा चंद्रकांत शेट्टी आसा हे सगळे जाण उबे रावले तुमकां कितें दिसता की कितें जावपाक शकता कशें दिसता? आतां कितें ते आतां आसा पयलीं नरेश सावळ आसलो नरेश सावळान हांगा डेव्हलपमेंट केलें आतां शेतू संगम बांदलो दुसरें वॉकिंग ट्रॅक बांदलो तो आमदार आसलो तेन्ना तेजे पावर आसली तेजे कडेन म्हणून तेणी तें केलें. आतां कितें जेचे कडेन पावर आहा तेणी डेव्हलपमेंट करपाक जाय न्हू. सो कितें आनीक प्रॉब्लम तुमी हांगा फेस करता? एट लास्ट एकूच प्रश्न विचारपाक जाता कितें प्रॉब्लम तुमी फेस करता हांगासर? प्रॉब्लम म्हणजे ह्या दिसांनी पळय आमचे कोरोनाचे हे जाले तेन्ना आमी सामकेच थंडाव जाले. सरकारान आमकां कितें थोडे कितें मदत हे केल्ले कडधान्य कोणी हाडून दिल्ले ते पुलिशेन एकदां आमकां दिल्ले सामकेच तेन्ना कडक हे आसले तेन्ना दिल्ले. आनी बाकीचे आमचो आतां धंदो हो सामकोच लॉस जाल्लो आहा. भाड्याकारांक एक पयशे एक 10 रुपया सुबेज सांगले ते म्हणटा खंय रे आमी पयलीं 30 दिताले मरे. लोक हे समजना. तुमी एक फॉर्माची गजाल करताले तुमच्या खातीर स्कीम म्हाका दिसता आशिल्ली ती फॉर्माची कितें आशिल्ली गजाल तुमची? हय ती दिली ना आमी भरून सगळे दिले. हय अजून काय येवंक ना अजून काय येवंक ना कांयच येवंक ना. ते अकावंटार येता म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी येता म्हणून सांगलेलें. आतां अजून काय कोणाक हांगा काय आमच्या बिचोलेन काय कोणाक अजून गावंक ना. थंयसरले त्या स्टँडा वयले एकटे पायलटा कोणाक तरी गावला खंय कितें दिलां तें कांय खबर ना कोणाक कितें मेळ्ळां आमकां कळूंक ना. आमकां सांगलेलें हरशीं 4थी पयलीं तुमकां हे एक मेळटलें म्हणून अजून काय आमच्या अकावंटार कांयच येवंक ना. दिवचले आमी हांगासर धनगरवाडा हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा पळय त्याच्या सायडीकूच आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटूच म्हणटात हांगासर. इंडस्ट्रियल इस्टेटी बाबतींतूय आमी जायत्यो गजाली केल्यो बीन. आमचे बरोबर मानेस्त तुमचें नांव? नामदेव पालकर. नामदेव बाब हांव पयलो प्रश्न तुमकां विचारता मातसो हांव हिस्ट्रीन वयता म्हणजे फाटले इलेक्शन जे जाले न्ही फाटले मतदार जे जाले इलेक्शन जाले तातूंत आतांचे जे आमदार आसा जे राजेश पाटणेकर आनी जे सभापती आसा गोंय असेंब्लीचे सुद्दां ते निवडून आयले. ते BJP म्हणून निवडून आयले की पाटणेकर स्वता ताच्या नांवाचेर निवडून आयले कितें? आतां पाटणेकार म्हणची जर खरो तो नांवाचेर येयला मनुश्य बरो थंडपण हे नांवाचेर ताका लोकांनी सगळ्या निवडून हाडलो तेचे मनीसपण थंड विचार. हय बरं आतां म्हाका एक गोश्ट विचारपाक सोदता की खुबशे जाण म्हणटा की डेव्हलपमेंट केलें म्हणजे विकास केलो. फाटले 4 वर्सांक 4.5 वर्सां तुमी पळयत जाल्यार विकास जाला? बिचोलन जालो म्हणजे आयज आमी हांगा तर येयल्यात तुमी त्या जाग्यार कसलो विकास जाल्लो हांगा तर कसलोच जावंक ना. आमच्या धनगर वाड्या म्हणटा काय इंडस्ट्रियल इस्टेट आमचे प्रॉब्लेम फक्त रस्त्याचे ते कित्याच जावंक ना म्हाज्या कोतान. रस्तो हांगासर अजिबात ना ही परिस्थिती. आनी आमी कोणाक दुसरे दिना कित्याक तर हांगा 1000 भाटकार लागतात. हांगा सुटलेलो असो रस्तो ना तेन्ना खंयचेच हेका म्हूण आमी आमदाराक जावं हेका जावं म्युन्सिपाल्टीक आमी तेचेर हे करूंक शकना. पूण तांच्यांनीच हो प्रॉब्लेम सॉल्व करप आसता न्ही? हय हय तेंच्यांनी ताका कितें तरी तांकां कितें कायदे खबर आसतात तो कायदो कसो तेंच्यांनी फुडें व्हरप ताका कितें तरी नांव म्हणटात आमकां येयना
जाता जायना अशें कांय ना म्हूण इतली मेहनत कोणी करची ताका खूब जाता सगळें. न्ही पूण त्या खातीरच तुमी कोण तरी लिडर निवडून हाडटात न्ही बाबा हा आमची ही मेहनत जी आहा ती त्या मनशान करपाक जाय म्हणून. हय म्हणून आमी तशें केलें. तो करिना. तो खंय केला जाल्यार दिश्टी पडटा करूंकूच ना न्हू आज. बरं तुम्ही म्हळें की बिचोलेन जालें म्हणटा न्ही कितें जालें? हय रस्ते जाले आनी कितें सुदारणा खूब जाल्यो कितें तरी. कितें म्हाका एक 2-3 गोश्टी जर सांगू शकता तुमी जे जाले आतां रस्ते म्हणून बिचोले खंय खंय हे आसले हे आसले ते तेंच्यांनी लिफ्ट क्लीन सगळे आतां बंदर वाडो म्हणटा पुलाचे सायडीन तेंच्यांनी सगळे हे घालून ते हे केले. रस्ते केले आनी कितें केलें? आनी तेच्या पैकी म्हाका कांय दिसना तेच्या उद्देशिका हांव जनरली भोंवपी का न्हू. पूण तुमकां दिसता रस्ते करप म्हळ्यार उदरगत विकास करप फक्त रस्ते करप म्हळ्यार रस्ते एक पार्ट. उदरगत म्हणजे सार्वजनीक असो प्रश्न येता. एक्झॅक्टली बरोबर हांव तोच विचारपाक सोदता तुमकां. सार्वजनीक असो प्रश्न विकास म्हणटा केले आनी बाकीचे इतर सगळे हे जाल्ल्या तेतून फायदो कसलो. बरें हांव आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता एम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट आसा हांगासर? ना अशें आयज कितें आमचे इंडस्ट्री लागीं आहा भुरगे खंय तरी चड पगार घेवचे पेक्षा गव्हर्मेंट खंय तरी कामाक घरांना वयतात आनी हय आनी आमच्या विचार आमी एक सिंपल एक मनीस आनी तेतूर आमी समाधानी आहा. म्हाका सांग इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा तेन्ना म्हाका अशी बातमी आयकपाक आयली ती खरी काय खोटी म्हाका खबर ना की जायत्यो इंडस्ट्रीज बंद जाल्यो म्हणून हांगासर खुबश्यो. हय बंद जाल्यो आनी खरीच बेकारी उत्पन्न जाली. खूब भुरगे आतां म्हाजे भुरगे सोडून हांव जनरली उलयतां. जनरलीच बरोबर. हय जनरली आतां कॅमिकल ती म्हणटा न्हू ती कंप्लीट बंद आनी तेचेर खंयचोच गव्हर्मेंट आतां कितें हांगा कितें फॅक्टरी घालतलो जाल्यार सगळे कायदे लागू जातात. आनी ती जेन्ना 10 वर्सां ते बंद उडयतात तेन्ना गव्हर्मेंट हेचेर कांयच घेयना. बरोबर बरोबर. ताका बायल आहा भुरगीं आहा दोगां आनी तेंच्यांनी ते आनी समज एक 30-35 वर्साचो भुरगो खंय ताका कोण नोकरी मेळटा? म्हाका सांगा सरासरी कितल्यो अश्यो फॅक्टरी किंवा कंपनी बंद जाल्या आसतल्यो अशें दिसता तुमकां फाटल्या 3 हांगा दिसता इंडस्ट्री आमचे 2-4 तरी हे आसले. पयलीं फोटो फोन म्हणजे इतली पावरफूल आसली खंय कितें आहा फोटो म्हणजे हांगा नांवूच ना. कितलेशे लोक अशे जाले. ह्यो जनरली हांव उलयतां म्हाजो वैयक्तीक थंय कोण ना फोटो फोनान ना. खुबशे भुरगे तरी वयतले. आमी दुसऱ्यांचे चिंतूंक जाय न्हू मनशाक. म्हाका तेच जाय. आयज भुरगो समज 40 वर्सां भुरगो ताका कोण घेयक लागीं करतलो? ते तेची भुरगीं आहात शिक्षण आहा तेंचें अकस्मात बेकार अकस्मात तुमी हाडून ताळ्यार ठोकतात हे कितें? बरोबर. म्हाका सांगा आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता अशें म्हणटा की दिवचल मतदारसंघ जो आसा न्ही तो BJP खातीर एक असो इजी म्हणटा मतदारसंघ इजिली जिखून येतले अशें म्हणटा खरी गजाली? BJP तुमी म्हणटात न्हू आतां का म्हाज्या अनुभवान खंयची पार्टी येवं जाणा खंयचीय पार्टी येवं ती फक्त आपल्या हेकाच येता आयच्या हेतूर जाल्या. हांव म्हणटा की BJP खातीर इजी आसा अशें दिसता तुमकां हांगासर म्हणजे सरळ जिखून येता अशें आसा की मनीसपण मारतले मतां? मनीसपणूच खरी व्यक्तीक वोट आतां तुजो म्हाजो कॉन्टॅक्ट आसा आनी हो भुरगो बरो मनीसपण मारतले पार्टी पळोवन मारचे ना अशें म्हाका तर दिसता. आनी आमी तेंचे कडेन वचपाक घरा कडेन वचपाक कोणाचें बंधन ना. तुमकां कितें जाल्लें जाय एक 2 गोश्टी जर तुमी विचारली की तुमकां आतां फाल्यां जो कोणी MLA हांगासर निवडून आयलो तेणी सगळ्यान पयलीं 2 गोश्टी कितें केल्ल्यो जाय तुमकां? सगळ्यान पयलीं म्हणटा न्हू फक्त म्हाज्या रस्त्याचें काम म्हणजे हांव जनरली उलयतां तेचो खूब फायदो आहा. हांवें पळयलां हांगासून येता आसतना म्हाका दिसता आनीक 10 घरांक हांगासर हे जाता इफेक्ट जाता. फाल्यां एम्ब्युलन्स आयली हांगासर कितें जालें जाल्यार खूब त्रास म्हूण येतली. आयज म्हाका दिसता भाड्याची गाडी सुद्दां सांगतलो जाता ताका म्हाका अथंयच रावन सांगचो पडटा आनी तें सामान म्हणजे मनशाक कळटा हेची गाडी इतले पयसून येयला आनी हांगासून तेजी गाडी सबंद तर बरबाद जाता. हांव सुद्दां मनीस हो चिखलान ताका कितें म्हणून हांव भाडें फारीक करता हांव बरोबर आहा पूण तो कितें म्हणून घालतलो रेव्यान गाडी हे म्हाजें मनीसपण म्हाजे कडेन सांगता किंवा उलयता बाबा तूं गाडी हांगाच सारकी कर. आमकां भितूरलें कळटा तूं हांगाच कर म्हाजें सामान कितें आसा न्हू तें हांव इल्लें इल्लें करून शेजाऱ्याक घर आहा थंय दवरता आनी इल्लें इल्लें करून व्हरता अशें म्हाजें मत तर म्हाका सांगता.